जुवारी पेट्रोलियमान खंयचें काम करच्या पयलीं नगरपालिकेक कळीत करचें म्हूण मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराचो कंपनीक तोंडी आदेश। नगराध्यक्ष बोरकार आनी उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हांणी देस्तरो हांगा जुवारीच्या पायपलायनीची पळोवणी केली। पयलीं म्हणजे लोकांनी सेफ्टी फर्स्ट, पूण जेन्ना प्रॉब्लम घडलो थंयसर जेन्ना चिखलेश एरियान जेन्ना पेट्रोल लिकेज जालें आनी बायन बीन गेलें तेन्ना हांगासर ते चॅकअप करपाक येता तेन्ना पायप हांगा दिसलो। तो पायप आसा तो ग्रावंड लेवलाचेर आसा आनी आमच्या हांगाच्या लोकल कावन्सिलरांनी आमचो VCP बाब रामचंद्र कामतांनी म्हाका आयज सांगलें तुमी मातसो येवन थंय पळया, तो सारको ग्रावंड लेवलाच्या वयरूच आसा, तो एटलिस्ट 1 मीटर ते 1.5 मीटर भितर वचपाक जाय। पूण कंपनी कडेन तेन्ना तो उलयलो, ते कंपनीचे लोक म्हणटा तो भितर आहा, पूण जे पळय आमी आतां पळयला जो व्हिडिओ पळयला तेतून दिसता की तो ग्रावंड लेवलाचेर। हांव इतलेंच म्हणना कित्याक सेफ्टी पळय लोकांक त्रास जावपाक येना। तुमी मातशें हांगा यो सिरियसली घेया, कित्याक आमकां खबर आसा नापतान पयलीं मेल्लेले आसात, तेतून आनी फुडें आनी काय जावपाची गरज ना, अशें जावंक जायना। कित्याक लोकेलिटी हांगा सारकेच म्हणटा तो घरां एकामेकाची तेंकोन आसा। पूण हांव म्हणटा जो कोण कन्सर्न पर्सन ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान येवचें, आमकां मेळचें, कितें तेच्या पयलीं कितें सुरू करचें न्हू। तर तांकां दिसता बा तेंच्यांनी आमचे कडेन आमकां येवन सांगपाचें बा अशें म्हणून, कित्याक तुमच्या माध्यमांतसून त्या मिडिया माध्यमांतसून लोकांय कळपाक जाय कितें चल्लां तें वाचून। आमकां काय प्रॉब्लम ना, हे आतां 20-25 वर्सां काम चालू पायपलायन आसा तेच्या बद्दल आमकां कांय ना, पूण सेफ्टी हेतून आसून लोकांक त्रास जायनासतना अशें करपाचें इतलीच मागणी। दिले उपरांत म्हाका हें सांगपाचें आहा की आयज बरें दिसलें खंय बीन चेअरपर्सन आमचो CP म्युनिसिपालिटीचो येवन चॅक करून, तसोच आमचो वायस चेअरपर्सन आमचो रामचंद्र कामत आमचो वॉर्ड कावन्सिलर तोय येयलो आनी खंय बीन हो फोन एक्चुली एक 4-5 दीस जाले तसोच आसलेलो आनी तो फोन तेणें एक्चुली कायदेशीर पळोवपाक गेल्यार 3 मीटर तो भितून आसपाक जाय आसलेलो, तो कायदेशीर तेणें तसोच बंद केलेलो आहा। ते कितें ना कितें हेजेर एक्शन जावपाक हांव चेअरपर्सना कडेन आनी वायस चेअरपर्सना कडेन हांव मागतां की तुमी येवन सगळे आयज इतले बरे पळोवन आयज आमकां वाडेकारांकूय बरें दिसलें की तुमी कितें बीन एक्शन घेयलें म्हणून। लेकीन हे पायपाचें कितें, हे वयर बेश्टें तेणें माती हा तशी माती हा तशी दामलेली आहा, तेणें पोतून बंद केलेलें आहा। हे पोतून ते 3 मीटर बीन भितून वचपाक जाय हे पायप। फुडल्या 2 दिसान पायपलायन दुरुस्त जातली आनी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें प्रवीण जय पंडित हांणी सांगलें। Petroleum pipeline of Zuari was identified on 12 December. So simultaneously repair work they have undertaken. They have also engaged one agency from Malaysia and they have also finished mapping of the entire petroleum pipeline stretch, and that report will be submitted by them in next 2 days. The pipeline, the portion of the pipeline which was corroded, that has been replaced by the company officials, and we are expecting that transportation will be starting within next 2 weeks and this matter will be resolved. So any action will be taken? The officials of Goa State Pollution Control Board have taken samples for testing. We are awaiting the report. Unless the report is submitted by Goa Pollution Control Board, we cannot comment on that. But when they will submit the report, test report, and if it is proved that that petroleum product which was contaminating the well water is of ZIOL, then action will be initiated. So any complaint? No written complaint we have received until now. Only oral complaints were submitted by the villagers, and we had directed the ZIOL officials to take action, supply potable water to the villagers, and that they have readily complied with. Whatever grievances the villagers were having, that was readily dealt by the officials of ZIOL. शुभम तिळोळजी सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।